नमस्कार. आयज आमच्या ह्या राजमाचीन अशे एक आमचे पावणे आसा जे गेली 4 वर्सां ते सामके फेथफुली सतत आम आदमी पार्टी बरोबर रावले आणि 4 वर्सां उपरांत अचानक तांकां आतां दिसलां की ही पार्टी सोडपाचो वेळ येयला. ते तांची जी मतदारसंघ आहा तो मतदार त्यांचो कुंकळे आनी मतदारसंघा खातीर ते वावुरतात आणि हे आमच्या आयचे जे पावणे आहा तांचें नांव जावन आसा एल्विस गोम्स. ते आम आदमी पार्टीचे गोंयचे गव्हर्नर म्हणून ते काम करताले. एल्विस बाब, 4 वर्सां तुवें ह्या पार्टी बरोबर काम केलें. आतां ही पार्टी म्हणल्यार अशी तशी पार्टी न्हू, दिल्लीची पार्टी. अरविंद केजरीवाल सारको मुखेलमंत्री दिल्लीक राजधानीक आमच्या मेवळो आनी तेज्या मुखेलपणा खाल तुमी सगळे वावुरताले. अचानक तुवें कित्याक हो निर्णय घेतलो सोडपाचो? आम आदमी पार्टी जी आसा तो एक कॉन्सेप्ट वा फक्त कॉन्सेप्टच आमी गोंया खातीर घेतिल्लो, बाकी कांय ना. कित्याक प्रत्येक जर युनिटाक, राज्याच्या युनिटाक ऑटोनॉमी ना जाल्यार तेतून रावन फायदो ना. ऑटोनॉमी म्हणल्यार आपली स्वतंत्रताय आनी कशी डिसिजनां घेवपाची ही स्वतंत्रताय गरजेची आसता. आमी हो कॉन्सेप्ट बरो, आम आदमी पार्टी अजून हांव म्हणटा बरी पार्टी. म्हणल्यार ऑन पेपर जेन्ना तुमी कॉन्स्टिट्यूशन वाचच्यात किंवा तेंचे ते 3 Cs, स्वराज सगळ्यांत चड गरजेचे गोंयान. कित्याक आज खंयचे प्रोजेक्ट जे येता, लोक तांचेर आंदोलन करता, हें सगळें कित्याक घडटा? कित्याक लोकांचो आवाज सरकार आयकना म्हणून. तर ह्या आम आदमी पार्टीन एक आसा की लोकांचो आवाज आयकून करपाचें, बरें किंवा वायट. हें जेन्ना दिसपाक लागलें की जावंक शकचें ना, तेन्ना आमी हो डिसिजन घेतलें की पुरो आमी आम आदमी पार्टीन खंय तरी बसना अशें दिसपाक लागलें. कित्याक आमी आसा थंयच आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा थंयच आसा, सगळे सिद्धांत सगळे आसा तशेंच आसा. पूण जो शिफ्ट जावपाक लागलो आनी चड करून हालींच ह्या 2-4 म्हयन्यां भितर जें दिसून येवपाक लागलें की कितें तरी शिफ्ट जाता म्हणून आतां बाय बाय. पण आतां ह्या पार्टीचो गोंयांतलो जो हिस्सो आसलो हो भाग, गोंयान आम आदमी पार्टी, ह्या पार्टीचो तूं कितें ल्हान मनीस न्हू, तूं गव्हर्नर म्हणून आसलो. तुजे पावर्स कितें आसले? तूं डिसिजन घेवंक शकनासलो कसलेंच? सगळेंच डिसिजन आमीच घेताले अंटील नाव. आतां ह्या कांय म्हयन्या फाटीं, 3-4 3.5 म्हयन्या फाटीं अचानक एक दिल्लीच्यान पंगड येता, 10 जाण येवन बसता. कोण कोणाची आयडेंटिटी कांय कळना. एक सिस्टम आसता खंयच्याय ऑर्गनायझेशनान, तें बरें दिसना जालें. कोण कोणाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिता, बायपासींग चलता. अशा परिस्थितीन ही पार्टी कोणाची? आमची काय आनी कोणाची? दिल्लीवाल्यांची काय गोंयची? आनी आमकां गोंयकारांकच न्हय, खंयच्याय राज्यान जेन्ना ही पार्टी आसता त्या राज्याच्या जे फुडारी आसता तांकां जर पूर्णपणी सगळी स्वतंत्रताय आसून डिसिजन घेवपाक मेळना जाल्यार ही पार्टी कशी फुडें वयतली? म्हणून आमचे इश्यूज जे आसा, गोंयचे इश्यूज जे आसा ते आमी वी आर इन द बेस्ट पोजिशन टू अंडरस्टँड. म्हणून हे आमचेर सोंपोवपाक जाय आनी आमचे कडेन कमीपण कितें आहा तें तरी सांगपाक जाय. बेश्टेच तुमी वयल्यान येयले आनी हें कर तें कर अशें कर तशें कर म्हणपाक लागले जाल्यार तें जायना. सो तांकां मे बी मनीस आसतले तशें करपी, पण आमी ते तितूंतले मनीस न्हय. पण आतां तूं आम आदमी पार्टीचो, वाल्मिकी तुमचो हांगासर आसा स्पोक्स पर्सन, तो सगळें उलयता. तुजे आनी वाल्मिकीचे संबंध कशे कितें? म्हजे तुमच्या मदीं गोंयचे पळय फुडारी किंवा व्हॉलंटियर काय कोण सिंपथायझर तांच्याशी कसलेंच प्रॉब्लेम अशें केन्ना आसूंकूच ना. आनी आशिल्लें जाल्यार तें तुमी आतां वाल्मिकी पळय म्हणटा तशें जर आशिल्लें जाल्यार तें खंयचे तरी मिटिंगेन ताणें काडपाक जाय आशिल्लें. तशें कांय ना आनी केन्नाच येवंक ना. बरेचशे आतां दिसता ते फुडारी गेली 4 वर्सां काम करपाक फुडें केन्ना येवंक ना. आज उलोवपाक सोंपें सगळें. आतां फक्त प्रॉब्लेम केन्ना जालो? प्रॉब्लेम जालो की जे भायले लोक, आनी हरशीं जाल्यार आमकां लोक कितें म्हणटाले, ना ना ही BJPक हेल्प करपाची पार्टी, ही BJPची बी टीम. आमी सदांच डिफेंड करून आयिल्ले ना. तशें ना, आमी इंडिपेंडंट गोवा युनिट ऑफ आम आदमी पार्टी, स्वतंत्र आमी युनिट असो आमी जेन्ना लोकां कडेन सांगताले तेन्नाच ते आतां आमी लोकांक सांगताले की वी आर इंडिपेंडंट, आमी डिसिजनां घेता, सगळ्यांक गोंयच्या खातीर आमी पळयतले, फायनल ऑथॉरिटी आमी, स्टेट टीम. पूण दुसरेंच घडपाक लागता तेन्ना कितें करपाचें? गोंयच्या लोकां कडेन म्हजें केन्ना प्रॉब्लेम नासलें. पण आतां एक सांग, तूं आम आदमी पार्टीन जेन्ना काम करतालो तेन्ना तुवें एज अ पार्ट ऑफ दीस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तुवें पार्टी खातीर आनी गोंया खातीर अशें मेळून मिसळून अशें कितें काम केलां? लोकांचे इश्यूज जे आसा त्या प्लॅटफॉर्मार रावन आमी ज्या पद्दतीन घेतल्या, असो वेळ आयिल्लो की लोकच म्हणपाक लागले की आज ऑपोजिशन जर आसा गोंया
ते आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन म्हणून वावुरता म्हणून. आनीक तुमकां खबर आसा जे 10 जाण गेले लाचार लोक काँग्रेस सोडून गेले, हे लाचार गेल्या उपरांत काँग्रेस वीक जाले. आनी तेन्ना ही हो स्थान आम आदमी पार्टीन घेतलो म्हणपाक हरकत ना. आनी कित्याक घेतलो, ऑनेस्टली जे लोकांचे इश्यू आहा ते आमी घेवपाक लागले. आनी बरे लोक जशे प्रदीप पाडगांवकार सारके वावुरताले तेन्नाच हे आमी लोकां मेरेन दाखोवंक शकले. खूब इश्यूज घेतले आमी, ग्रावंड लेवलाचेर घेतले आमी, मिडियांतल्यान घेतले आमी, सरकाराक आमी बरोवन सुद्दां लेटरी सुद्दां धाडून ताचेर इश्यूआंचेर आमी फायट दिल्ले आसा. खंयचे इश्यू घेवंक ना आमी. पार्टीचें धोरण असलें की कजिनो आमी हें करचें म्हणून ऑपोज करचें म्हणून तें सुद्दां आमी घेवन रावले. आतां ते चेंज जाल्ले आसत, आतां शिफ्ट जाल्ले आसत ताचेर विशय. तर अशें आमी इश्यूज घेवंक ना अशें कांय ना. ना घेवंक ना म्हणून कोणें सांगचें, पूण लोक म्हणटाले की आज आमीच इश्यू घेता म्हणून. टिचरांचे म्हण, हेल्थ वर्करांचे म्हण, कोणाचे घेवंक ना. आमी गव्हर्मेंट सर्वंटाचे इश्यूज घेतले आमी. तांचे तो हावजींग लोन सुद्दां ताणें ते इंट्रस्ट पे हें केलो, वाडयलो, ताजेर सुद्दां आमी झुजले. कित्याचेर झुजूंक ना आमी. आनी कितें फायनली आमी जे इश्यूज घेतले ते गोंयचे खातीर. आमची लॉयल्टी पयली खंयच्याच पार्टये कडेन आनी तसलें कांय ना. पयली लोकां कडेन, गोंयचे लोक जे आसा आनी गोंया जो प्रांत आसा, आवर लॉयल्टी लायज देर. आनी ताचेर जर कितें जर एटॅक जावपाक लागले जाल्यार तेन्ना आमी पोजिशन शिफ्ट करूंक शकता. आतां आमी फुडें वयता आसतनाच असो एक प्रश्न येता की फाटीं जेन्ना हांव तुमचे दिल्लीचे आमदार राघव चड्डाक हांव जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना राघव चड्डान एक तो खूब व्हडलो एक इश्यू जाल्लो गोंयांत तेन्ना की चॅलेंज दिल्ली आमच्या गोंयच्या पावर मिनिस्टराक आनी पावर मिनिस्टर भिवन लिपलो अशें म्हणून. आनी थंय तेन्ना राघव चड्डान सांगलें की आमी तुमकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितले जशें आमी दिल्लीक लोकांक दिता. ह्या फ्री इलेक्ट्रिसिटीचेर तुजें कितें म्हणणें आसा? ही दिवंक जाय फ्री? सांगता कितें आसता पळय, रेटिंग्स वाडयतलो जाल्यार, व्ह्युवरशीप वाडयतलो जाल्यार कितें तरी नवल अशें करचें पडटा. अशें चॅलेंज सारकी दिवची पडटा. स्पोर्ट्सान जाता हें. म्हाका याद आसा मोहम्मद अली झगडचे पयलीं अशें कित्याक कितें उलोवन खुबशी हें व्ह्युवरशीप वाडयतालो. हांव कितें म्हणटा, चॅलेंज ही इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली आनी गोंयांक कंपेर करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक हे जे पॅरामिटर्स आसा, जावं पॉप्युलेशन, जावं दॅट इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इज अ नॅशनल कॅपिटल, गोंया एक ल्हानशें राज्य, हांगा डायनेमिक्स सगळे वेगळे आसा. हें पयलीं कंपेर करपूच गरजेचें की काय? अकॉर्डिंग टू मी नो, हें जायना. गोंयचे मुखार चॅलेंज जर दिवपाक जाय, गोंयांत जर कित्याकूय चॅलेंज दिवपाक जाय सरकाराक किंवा सरकारच्या मिनिस्टरांक, ते जे जिवंत आज जे इश्यूज आसा ताचेर की बाबा लोक जर झगडटा की डबल ट्रॅकिंग आमकां नाका, कित्याक हें डबल ट्रॅकिंग कोला खातीर जाता, ताचेर डिबेट जावपाक जाय, ताचेर हे आनी झूज मांडपाक जाय. कित्याक तांचो सरकार आसा आनी तो जर MLA हांगा येवन विजाचेर दिता, म्हाका दिसतालें की हे व्हडले इश्यूज जे आसा आतां मॉल एंड डिस्ट्रक्शन, ताजेर ताणें चॅलेंज दिवपाक जाय. तांचे कडेन थंय दिल्ली बसून सुद्दां करूंक शकता ते, हांगाच येवपाक जाय अशें कांय ना. प्रकाश जावडेकरा बरोबर वचून थंय चॅलेंज दिवपाक शकता ते. आतां विजाचें जर काडशी 200 युनिट, गोंयचे कितले लोकांचे 200 युनिट आसता तें पयलीं म्हत्वाचें आसता. आज गोंयांत दिल्लीवाल्यांनी सेकंड होम म्हणून इतलीं घरां घेवन आनी फ्लॅटां घेवन दवरल्या, ताचे स्टॅटिस्टिक्स तरी काडल्या हेंच्यांनी, ते बंद आसता चडशीं. ताचेर येता 100-200 युनिटाचें ते मिनिमम बील येत आसता. पयलीं बेनिफिशरी ते जातले. गोंयच्या लोकांक आज तुमी डिपेंडंट करपाची गरज ना. प्रत्येक यूथ जे आसा तांकां पयलीं जर तुमी एम्पावरमेंट दिलो की तुमी जोडा, तुमी कामाक लागा, तुमी शिका, तुमची कॅपॅसिटी वाडया, तुमची इकॉनॉमीक कॅपॅसिटी वाडया, कोणाचेर डिपेंड जावपाची गरज ना. सरकार 200 युनिट फ्री दितलो आनी तुमी तुमचें लायफ करतले. अकॉर्डिंग टू मी, ज्या भुरग्याक, ज्या मनशांक तुमी एम्पावर करून जोडपाक शिकयतले, गॅरंटीड एम्प्लॉयमेंट दितले, तेन्ना ही गरजच बसची ना. कोण कोणाचेर डिपेंडंट ना. सरकाराची टॅक्सां भरपाक जाय, सरकाराची फी भरपाक जाय, असले पॉप्युलिस्ट स्कीम चड करपाक जायना. पयलीं एम्पावरमेंट करपाक जाय, बरें शिक्षण दिवपाक जाय आनी एम्प्लॉयमेंट गॅरंटीड दिवपाक जाय. कोण डिपेंड आसचो ना अशें म्हजें धोरण. तुवें एका प्रेसाक मुलाखत दिता आसतना म्हटलें की आय डोंट वॉन्ट टू बी गवर्न बाय द दिल्ली लॉबी. म्हणजे दिल्ली लॉबीन एक्झॅक्टली तुका गवर्न कसो हांवें आतांच सांगलां आनी तुमी एडमीट केलां की गेली 3.5-4 वर्सां आमी ही सुत्रां सांबाळ्ळी. तेन्ना 2017 जेन्ना ही पार्टी 40 सिटां हारली आनी त्या दिसाक दिल्लीचे हांगा खूब लोक आशिल्ले. तुमकां खबर आहा लास्ट इलेक्शनान चडशे दिल्लीवालेच दिसताले. आनी त्या दिसाच्यान जे गेले ताणें वळून सुद्दां पळोवंक ना.
गोंयांत कितें चलता काय म्हणून केन्नाच पळोवंक ना. चलयली कोणें? आमी गोंयकारांनी पार्टी चलयली. आनी अकस्मात तुमी जेन्ना येता हांगा एक प्रोसिजर आसता. तुमी या, भासाभास करा, कितले लोक आयल्या, कित्या खातीर आयल्या, तूं कोण, तुजें नांव कितें, तुजो रोल कितें, अशी चर्चा जावपाक जाय. कोणा कडेन जावपाक जाय? स्टेट युनिटा कडेन जावपाक जाय. हें जायना जालें म्हणून आमकां दिसलें की वाय वी शूड बी अंडर रूल ऑफ दिल्ली. एवरी स्टेट इज डिफरंट. आमी काय दिल्लीचे हे न्ही, गुलाम न्ही. तुमी थंय राज चलयता, सरकार चलयता, व्हेरी गूड. तो कॉन्सेप्ट आसा, व्हेरी गूड, आमी हाडला. ताचे फुडें जें कितें करपाक जाय आमी करपाक जाय. आनी आमकां जर करपाक मेळना जाल्यार कित्याक म्हणून रावपाचें? आतां हें तुवें म्हटलें की तुका वयरसून जी दिल्लीची लॉबी आहा तेंच्यांनी शेक गाजोवप ना, तेंच्यांनी तुका गवर्न करप ना, तुका तेंच्यांनी दाखोवन दिवप ना की आमी वयले आनी तुका सगळें आमी सांगता तें करूंक जाय म्हणून. आनी तूं आतां आप पार्टीन आसलो 4 वर्सां गव्हर्नर म्हणून. आनी समज तूं फुडें कंटिन्यू केल्लें अशें धरुया आमी, आनी फाल्यां गोंयान आपचें सरकार समज जाल्लें जाल्यार तूं कितें करपाचो? जाल्यार सुद्दां दिल्लीकसून ते तुजेर शेक गाजोवपाचेच, पावर दाखोवपाचेच? ना, हांव तातूंतलो न्हय. कितें आसा, आज गोंयची जी प्रॉब्लेम्स आसा ती आमी समजूंक शकता. गोंयान मेन प्रॉब्लेम्स आसा ताजेर विशय, त्या विशयांचेर कोण उलयना. गोंयचे जागे कोणा कडेन वयता, कशे वयता, कितल्या संख्येन वयता, फाल्यां गोंयकारां खातीर कितें उरतलें, गोंयचें एनवायरमेंट कशें चलता, आनी आज लोक गोंयान टुरिस्टीक प्लेस म्हणून कित्याक म्हणून येता, हेजेर खूब विचार करपाची गरज आसा. फाल्यां जर मुंबय दिल्ली सारकें जर गोंयान तुमकां करपाक जाय जाल्यार लोक कित्याक म्हणून हांगा येतले, विदेशी पर्यटक कित्याक म्हणून येतले? सगळे कडेन आसात त्यो सिटी. आमकां कितें जाय? आमकां गोंयचें जें रूप आसा तें राखून दवरपाक जाय. ही हो एक एनवायरमेंट, ही शेतां भाटां, जनरल लोकांचो हो एक उलो आनी आवाज की हे दोंगर, हे सगळें, ही सुंदरताय ही सगळी राखून दवरपाक जाय. आज हेजेर कोण उलयना. हे विशय गंभीर विशय जाल्ले आसा. आनी हे विशयान कितें, कोणें जर आमचेर जबरदस्ती करीत, हे आमी खपोवन घेवपाक कशेंच तयार ना. आज तुमी पळयता जाल्यार हे चडशे दिल्लीचे हांगा लोक येवन खुबशे कब्जो घेवन बशिल्ले आसा. सो हो सरकार फाल्यां जर जालो तो गोंयकारां खातीर जातलो काय कोणा खातीर जातलो, होय विचार करपा सारको प्रश्न. आज आमी पळयता इतलें, आज भाजप सरकार चलता, कोणाचें आयकता? कोण तरी हुकूम करता तें, आनी म्हणून हे सगळें घडटा. लोक उचांबळ जाता. लोकांचे बेजीक प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. कित्याक आनी कोणा खातीर सरकार काम करता? आमी जर आसत जाल्यार आमी गोंयच्या लोकां खातीर काम करतले, कोणाचें आयकचें ना. आनी ही इंडिपेंडन्स जर आज जर सांबाळूंक शकना आनी फाल्यां कितें सांबाळटले? म्हणून ते कोणूय आसूं, ते केदे व्हडले आसूं, PM आसूं, CM आसूं, केदी व्हडली पार्टी आसूं, गोंयचें हित फक्त गोंयकारांनी चलोवपाचें. आतां सद्या एक इशू चल्ला व्हडलो, तुवें आतां उदर मेन्शन केल्लें की डबल ट्रॅक हो इशू गोंयान चालू आसा. आनी डबल ट्रॅकाचो फायदो गोंयकारांक कितें आनी गोंयकारचें लुकसाण कितें जातलें हें तुका दिसता? म्हाका पयलीं म्हणपाचें आसा, लोकांचो आवाज तरी आयकपाक सरकारान कान उक्ते दवरपाक जाय, भासाभास करपाक जाय. सगळे रेकॉर्ड दाखयता की MPT पासून सगळे रेकॉर्ड दाखयता सावथ वेस्टर्न रेल्वेचे की डबल ट्रॅकिंग जें आतां प्रपोज केल्लें आसा ती फिजिबिलिटी रिपोर्ट सुद्दां काडल्या जाल्यार इट इज ओन्ली फॉर इम्पोर्ट ऑफ कोल वीच इज मल्टिपल टायम्स क्वॉन्टिटी आतां येता ती. आनी कोणा खातीर? हेजें प्रदुशण जें जाता, कितलीं वर्सां लोक झुजता. मुरगांव तालुक्यान अशें स्टॅटिस्टिक्स दाखयता की 20,000 वयर लोकांक पुलमाची दुयेंसां जाल्या. बारीक डस्ट पोल्युशन, हें पोल्युशन. पूण शेवटी तो कोल काय हांगा यूज जायना. तो खंय तरी दुसरे कामाक दुसरे स्टेटींनी वता. तो गोंयच्यानूच कित्याक काडपाक जाय? गोंया कोल कॉरिडॉर कित्याक करपाक जाय? हो हब असो करपाक तुमी कित्याक सोदता? ऑस्ट्रेलियाच्यान जो आतां आनीक माल येतलो अडानीचो, तो इतले संख्येन येतलो, इतली क्वॉन्टिटी वाडटली, म्हणजे फायनली हो कोल कॉरिडॉर करपाचो आहा तुमकां, गोंयान निसंटन करपाचें आहा. हे लोक झुजता न्हू हाचेर. हो आवाज आयकपाक जाय. हो आवाज जर आयकना ती सरकारांक कित्याक जाय आमकां? ही सरकारां येता ती लोकांच्या वेलफेराक येवपाक जाय आनी कोणाचे जबरदस्तीन अमकेंच करपाक जाय. लोकांचे बेनिफीट फर्स्ट हें आमकां म्हणपाक जायना. आम आदमी पार्टीन कितें सांगिल्लें? लोक सांगता तें जातलें म्हणून. लोक सांगता तें जातलें जाल्यार लोकांचो आवाज आयकपाची ताकद दवरा तुमी. आतां आनी एक इशू गोंयान चल्ला. त्या इशूक खंयसरूय तो इशू जर गेलो जाल्यार सगळेच लोक उबे रावतात, NGOs उबे रावता आनी म्हणटा हें आमकां नाका हांगासर. IIT सारको जो प्रकल्प आसा ताका जंय जंय तो प्रकल्प व्हरता सरकार, थंय प्रत्येक जाग्यार ताका विरोध जाता. IIT प्रकल्प गोंया खातीर जाय आनी जालो जाल्यार तो विल इट बी रियली बेनिफिशियल एंड फेवरेबल फॉर गोवा?
IIT आतां ऑलरेडी आयली, जाय काय ना ते आनी विशय उरोंक ना. IIT आतां आसा, NIT हांगा आसा. हाजेर पण हो जो नवो प्रकल्प येता मेळावली, हांव प्रत्यक्ष गेल्लो आसा थंय, प्रदीप पडगांवकर आसले बरोबर. ताचे टोपोग्राफी जर पळयशी त्या जाग्याची, इट इज अ फॉरेस्ट, इट इज अ हिली एरिया, इट इज अ फॉरेस्ट. सो गोंयांत तुमकां तेंच मेळटा, हिली एरिया, फॉरेस्टेड लँड. ती झाडां परती जातली जाल्यार तशें तेजो व्हॅल्यू कितलो आसा ते कोणाच्यानी पेपराचेर घालूंक सुद्दां जावचो ना. ते झाडाचें निसणटन, त्या जाग्याचें वातावरण जें सगळें बिगडोवपाचें, हांचे कडेन दुसरे जागे आसा, ऑल्टरनेटीव आसा, कोणें ना म्हणूंक ना. आनी एक आमदार म्हणटा की हांगा फर्मागुडीच सुवात आसा, ऑलरेडी एड्युकेशनल हब आसा तो, एड्युकेशन तुजे इंजिनियरींग कॉलेजीस बी आसा, थंय कित्याक व्हरूंक शकना. आतां बिट्स पिलांनी आयल्या, थंय सुद्दां कित्याक व्हरूंक शकना, येदो व्हडलो जागो आसा. ही फॉरेस्टांत जाय, रानांत जाय तुमकां, कित्याक जाय. हाचो हेतू दुसरो आसता. मोपा एअरपोर्टाची सुद्दां अशीच गत जाल्ली आहा. मोपा एअरपोर्ट जेन्ना प्रपोज केलो, ताज्या आदींच थंय सगळे लँड घेवन, जागे घेवन मेकळे जाल्ले चडशे पॉलिटिशियन, नॅक्सस. आनी मागीर मोपा एअरपोर्ट जसो प्रपोज जालो, मागीर ताजो लँड प्रायस ढूम करून वाडलो. सो हे सगळे प्रॉफीट करपाचे हे धंदे एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल. हे सरकार जर करिना जाल्यार कोण करतलो. आतां एल्वीस, तुवें म्हटलें की यू रिजायन फ्रॉम दीस पार्टी. तुज्या मनान लोकां खातीर काम करपाची ओड आसा, उर्बा आसा, लोकां खातीर वावुरपाचें. तुजो मतदारसंघ जो आहा त्या मतदारसंघांतलीं कामां जावची, त्या मतदारसंघाची उदरगत जावची अशें तुका दिसता. आनी खुबशे लोक अशें मानता, ते म्हणटा कितें, जर आमचे कडेन प्लॅटफॉर्म ना, आमचे कडेन पार्टी ना, आमकां खंयचे तरी पार्टीचो तेंको ना, जाल्यार आमची कामां जायना. आनी तूं आतां रिजायन जालो ते पार्टींतल्यान. आतां फुडें कितें? तूं संन्यास घेता पॉलिटिकल? ना ना ना, फुडें हांवें आजून तेजेर हांवें सांगलां ऑलरेडी. चल्लां, म्हणजे विचार चल्ल्या गोंयांक कशें फुडें वचपाचें. कित्याक जाणा की फायनली हांव जाणा म्हणून सांगता, भितर रावन जाणा हांव. चडशीं सरकारां पळय येता, दे आर ब्लफींग द पीपल. चड फावटी ते फट्योच मारता. फट्यो मारून 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 लोकांक तशेंच दवरल्या. कोण थंय सकयल आसा ते तशेंच सकयल उरल्या. तांची उदरगत कशी जातली. हेंचो कॉन्सेप्ट ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणल्यार हे ते पळय 10 लाचार आमदार गेले, ते म्हणटा आमचो डेव्हलपमेंट जायना म्हणून आमी ते वटेन गेले. वॉट इज द मिनींग ऑफ डेव्हलपमेंट तांकां खबर ना कांय. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार तें कितें मेळटा तो तांचो डेव्हलपमेंट स्वताचो. आमी कितें म्हणटा, एक होलिस्टीक लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. ल्हानांतले ल्हान मनीस कशे फुडें वयतले ते तितूनच कित्याक उरचे. आज गोंयांत 60 वर्सां जालीं लिबरेशन जावन. कितले लोकांक बेनिफीट मेळ्ळा आनी कसो मेळ्ळा. सो हेजेर विचार जावपाक जाय. आनी मॅक्झिमम जे गोंयचे लोक आसा तांकां एक लिफ्ट मेळपाक जाय. ह्या दृश्टींतल्यान खंयच्या तरी एक पक्षान भितर सरून जंय सोंपेपण आसा, हे तुजे विचार फुडें व्हरपाक, त्याच पार्टेन जॉयन जावपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम आसचे ना. पण अजून तुवें फायनल करूंक ना तूं खंयच्या पार्टीक गोंयांतली जॉयन. ना, चल्ल्या विचार चल्ल्या, सगळेंच आपूण गोंयचे बरें करतले ना. डिस्क्लोज अशें ना, ह्या स्टेजीर कांय सांगूंक शकता ना हांव. कित्याक आतांच हांव भायर सरला म्हणटा पयलीं मातशी थोडी विश्रांती जाय. आतां आमी अशें करुया, तुजी एक मॅसेज आमी आमचे गोंयचे जे वोटर्स आसा, आतां हांव अशें म्हणना पुराय गोंयांत सगळे वोटर्सूच, पयलीं गोंयकार, दुसरे इमिजिएटली फॉर पॉलिटिकल पर्पज ते गोंयचे मतदार वोटर्स. आनी ह्या वोटर्सांक गोंयच्या तुजी एक अशी मॅसेज, एक फेथफूल मॅसेज तुवें दिवची अशें म्हाका दिसता. वोटरांक म्हजी इतलीच मॅसेज की तुमी जाता तितले जागृत जाया. कित्याक फटींग लोक हांगा खूबच भायर सरल्या, फटींगपणां करपी. आमी अशें करतले, आमी तशें करतले, आमी गोंय सांबाळटले. गोंय सांबाळटा सांबाळटा खुबशे मंत्री जाले, MLA जाले, आनी ताणें कितें केलें तें तुमकां खबर आसा. आपले स्वताचें बळ यूज करून, मनाचें बळ यूज करून डिसिजन घेवप हें चड म्हत्वाचें. आनीक विचार करून तुमी वोट घालचो अशें म्हाका दिसता. कित्याक आज पर्यंत गोंयकार मिसगायड जाता, परत परत मिसगायड जाता. रिपिटेड मिसगायड जाल्या उपरांत आमी आमकांच प्रॉब्लेमां ओडून घेता. सो ह्या हेजेर हांव तुमकां एकच मॅसेज दिवंक सोदतां. हांव सांगता ते तुमी सुद्दां ना मानले जाल्यार चलता, पूण बारीक विचार करून खरें कितें आनी वायट कितें तें पळोवन तुमी तुमचो वोट घालचो. कित्याक वोटर राजा म्हणटात, आनी वोटर जेन्ना चुकता तेन्ना हें आमकां सगळें भोगचें पडटा. इतलीच म्हजी मॅसेज. तर आयचे आमचे पावणे आसले बाब एल्वीस गोम्स, आनी तांकां दिसता की गोंयचो सगळे तरेन गोंयचो उत्कर्श जावचो, गोंयची उदरगत जावची. आनी निमाणी आपली ताणें मॅसेज जी आमच्या गोंयच्या मतदारांक दिल्या, ताणें सांगलां की तुमी जे कितें करतात ते विचार करून करात आनी गोंयच्या बऱ्या खातीर करात. एल्वीस बाब, तुवें तुजो भोवमोल टायम आमकां दिलो आयज, म्हणून तुका आमी RDX तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.